जेजू लोकांक ओपारींनी शिकयतालो. ह्यो ओपारी काणयो, कित्याक त्या वेळार लोकांक शिकप नासलें. सादो लोक तांकां व्हडलें व्हडलें कितें सांगल्यार तें तांकां समजूंचें ना. देखून कितें तांकां सांगूंक जाय तो तांकां ह्या ओपारींतल्यान शिकोवन दितालो आनी तें लोकांक समजतालें. अशीच एक ओपार आज आमी आयकली. पूण ती समजूंक जाय जाल्यार जेजूच्या काळार कसली परिस्थिती आसली ती आमी समजून घेवंक जाय. जुदेवा मदें कितेंय वाद विवाद जाले, कोणाचेर अनीत जाली, तेन्ना तांची एक धर्मसभा आसली. तूं थंय वच, तुजें कितें तक्रार आसा सगळें सांग आनी ते मागीर नीत करून दिताले. आनी तांचें उतर सगळ्यांनी पाळचें पडटालें, नाजाल्यार मागीर तुका थंय बहिश्कार पडटा. ती पद्दत सोडून रोमकारांनी ची एक पद्दत आसली. कित्याक जेजूच्या काळार इस्रायलांत रोमकार राजवटकी चलयताले. पातशाय आसतालो रोमान, पूण हांगा इस्रायलांत तांचो गव्हर्नर आसलो पिलात आसलो. मागीर ताच्या हाता खाल हेरोद आसलो. आनी मातशा व्हडल्याशा गांवांनी तांची एक कोर्ट आसताली. एकटो नितीदार आसतालो, जुवीज आसतालो. आतां जेजूचे ओपारीन असलो एक नितीदार आसा आनी तो देवाकूय भियेना, मनशांकूय भियेना असलो मनीस. म्हणजे तो जुदेव न्हय, तो कोण तरी एकटो रोमकार आसलो आसतलो. आनी त्याच शारान एकटी विधवा, जेजूच्या काळार विधवांक म्हणजे जांचो घरकार अंतरला तांकां आमी कोंकणींत विधवा म्हणटा. तांकां मान नासलो आनी ही विधवा आनी दुबळी गरीब, कोणाचोच आदार ना. आनी तिचेर कितें तरी अनीत जाल्ली. कितें अनीत जाल्ली तें जेजू ह्या ओपारीन सांगना. आनी ती ह्या नितीदारा कडेन परत्यान येवन आपणाक नीत दी म्हूण मागता. आनी तो तिचें मागणें कानार घेना. पूण ती परत्यान येता देखून शेवटी तो म्हणटा, हांव देवाकूय भियेना, मनशांकूय भियेना, पूण ही येवन म्हजी जीव खाता, देखून तिका हांव नीत दिता म्हूण तो तिका नीत करून दिता. आतां जेजू लोकांक म्हणटा वो एक खोटो नितीदार. इतलें आसून सयत ताणें ते गरीब विधवेचें मागणें आयकलें. तर तुमचो सर्गींचो बाप, तुमी रात दीस मागणें केल्यार तुमचें मागणें आयकुचो ना, तुमकां नीत मेळोवन दिवचो ना, असो प्रस्न विचारता. देवूय नीत करता आनी देवाक तो अधिकार आसा. पूण ताका जाय तेन्ना आनी ताका जाय तशी ती नीत जातली. आमकां जाय तशी जावची ना. पूण आमी देवा लागीं मागूंक जाय. आमी मागलें देव केन्ना दिता, केन्ना आमी मागल्यांतलें थोडें दिता, थोडें दिना. आनी केन्ना केन्ना आमी मागलें एक आनी देव दिता दुसरेंच. आनी केन्ना केन्ना आमी मागलोलें तो दिच ना. कित्याक? ताचे दैवीक जाणवायेन तो जाणा आमकां कितें दिवंक जाय आनी कितें दिवंक नाका. जशी आवय बापय भुरग्यांनी मागलें सगळें दितात ना न्ही, कित्याक आवय बापूय जाणा भुरग्यांक कितें दिवंक जाय आनी कितें दिवंक नजो. पूण देव अशेंच करता आमचे सवें. पूण भावार्थान आमी जर मागणें केलें
आमी मागलेल्या परस कितल्याशाच वांट्यांनी चड बरेंपण आमकां मेळटलें. आनी असलो भावार्थ साद्या लोकां थंय आसा, शिकलेल्या लोकां थंय तितलो भावार्थ आसना. कित्याक ती शिकपाचेर राजावांचेर चिंतून उलयतात. सादो लोक आसा पळया, तांकां कोणाचो आदार ना, तांचो आदार फकत देव. देखून ती तूंच म्हाका पाव सायबा म्हणटात आनी दीस काडटात. कितलेय त्रास येवं, कितलेय विघ्नां येवं, ती दीस काडटात. चडसो जीव कोण काडून घेतात? शिकली मनशां. शिकनासली मनशां चडशी आपलो जीव काडून घेनात. कित्याक तांचे थंय ती सोंसणीकाय, पाशियन्स आसा, तांचे लागीं भावार्थ आसा. आज ना फाल्यां म्हजेर बरे दीस येतले ह्या भरवशान ती जियेतात. म्हणटच आयचे वपारींतल्यान जेजू आमकां सगळ्यांक एक आपोवणें दिता. कसलें आपोवणें? भावार्थ सांडी नाकात, भावार्थान मागणें करात, करीत रावात, आनी त्या मागण्याचो फळ तुमकां मेळटलो. तर जेजूच्या ह्या उतरांचेर आमचो पुरतो विस्वास दवरून आमी जियोंक शिकुया.